नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। एसटी समाजाक 2027 पयलीं राजकीय आरक्षण मेळवून दिवपा खातीर करतले यत्न। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन। महिन्याभरात डंप खनिज निर्यात सुरू जातली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। सरकारी जमनीत बांदिल्लीं घरां करतले कायदेशीर, ते खातीरचे काम जाला सुरू। महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली माहिती। पोर्तुगीज पासपोर्टाक लागून लोकांचे पोट भरता तेन्ना भारतीय पासपोर्ट करचे न्हय रद्द। बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावाची मागणी। फुडल्या 1.5 म्हयन्यांत रेंव काडपाक जातली सुरवात। पारंपरीक पद्दतीन रेंव काडटले, मुख्यमंत्र्याची माहिती। सत्तरीची पिकावळ खेती करून उडयतात पेड्ड्यार। शेतकी खात्यान लक्ष घालचे, आमदार दोतोर देवया राणेची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गोंय सरकाराच्या हिशोबा प्रमाण 733 मिलियन टन डंप आसा। तो यान परस चड लेगीत आसूंक शकता। डंप प्रोफायल उबारपा खातीर IBMक ऑन बोर्ड घेतला। IBM राज्यांत एकूण कितलो डंप आसा ते थारायतलो। होच डंप निर्यात करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। म्हयन्याभरात डंप खनिजाची निर्यात जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। न्यू पॉलिसी फॉर रेग्युलेटिंग आयर्न ओर डंप हेजे हांवें क्वेश्चन मांडलोलें आहा। हेजे स्पीकर सर जे आन्सर्स दिल्ले आहा ते आन्सराचेर देर इज नो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर स्पीकर सर। म्हाका कॅटेगरिकली 3 सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचारपाक जाय। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज who formulated the dump policy and give us all the papers? कोण फॉर्म्युलेट केली पॉलिसी ताजी पेपर्स ह्या फ्लोर ऑफ द हाऊसाचे घालची। स्पीकर सर, डंप पॉलिसी फॉर्म्युलेट केली म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंटान फॉर्म्युलेट केल्या। माय सेक्रेटरी आनी कसले पेपर जाय म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंट जे आसा, माय सेक्रेटरी मायन्स, माय डायरेक्टर मायन्स, माय मायन्स होल डिपार्टमेंट ही इज अ व्हेरी मच कॉम्पिटंट। आणि तांच्यांनी डंप पॉलिसी, तुका डंप पॉलिसी जर मेळूंक ना जाल्यार हांव तुका डंप पॉलिसी दिता। आतां म्हाका वाचूंक जाय आसली मातशी। माय क्वेश्चन इज हू फॉर्म्युलेटेड, गिव मी हू फॉर्म्युलेटेड डिपार्टमेंट, when did they have the meetings, minutes of the meetings, when were the dates, how many meetings they had to form this policy. हे इन्फॉर्मेशन सगळे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दी। पॉलिसी रेडी केली, केन्ना मिटींग जाल्ल्यो, कित अजेंडा आशिल्लो, कित डिस्कशन जालें, मिनट ऑफ द मिटींग सगळ्यो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दर। ही पॉलिसी वयर काडपाक तुमी कित केलें? स्पीकर सर, डंप पॉलिसी जेन्ना फॉर्म जाता म्हणजे फ्रेम करच्या पयलीं तांच्या मदीं डिस्कशन जाता, ताज्या उपरांत येवन ते म्हाज्या कडेन डिस्कशन्स करता, मागीर ताजेर कोणाची सजेशन्स आसत जाल्यार आमी विचारता। हाजे म्हाका आतां तेजेर म्हणजे डंप पॉलिसी फॉर्म करपाची आज मिटींग घेतली, मिनिट्स बरोवया, फुडली मिटींग घेतली, मिनिट्स बरोवया। चर्चा जाता पॉलिसी करपाक गव्हर्नमेंटाची, नथिंग ऑफिशियल, बिस्ते बसले गजाल मारल्यो गेले, नथिंग इज रिकॉर्डेड, नॉट इवन वन मीटिंग इज रिकॉर्डेड। स्पीकर सर, एक मिनिट कंप्लीट करपाची न्ही, कंप्लीट करपाची मारता। स्पीकर सर, जेन्ना डंप पॉलिसी फॉर्म जाता पळय न्ही आनी तेजी नोटिफायड कॉपी येता, ओके, तेजेर कोणाक ऑब्जेक्शन ताजेर आनी कितें फायल करपाक जाय जाल्यार तेणी करूं येता। म्हाका आतां हें कळना की ताका आजुनूय हेजेर जर ऑब्जेक्शन कितें जाल्यार तेणी फायल कर, ती कशी फॉर्म जाली, कोणी फॉर्म, ऑफकोर्स डिपार्टमेंटान केली, डिपार्टमेंटान फॉर्म केला अकॉर्डिंग टू डेट आणि वी हॅव सबमिटेड। What is the problem in putting it on the floor of the house? Minutes of the meeting, the minutes of the meeting on the floor of the house. कंप्लीट करपाक द्या मरे, बाय प्रश्न विचार न्ही तू। स्पीकर सर, हाजो ड्राफ्ट वेळ दिता एक सांगता। स्पीकर सर, हाजो जो ड्राफ्ट घातला आनी मागीर एप्रूव केला पळय न्ही, ताजे जाय जाल्यार हांव डिपार्टमेंटाक हाडूंक लायता सगळें काडून, आनी मागीर ते दिवपा लायता। आत्तां मेळचे ड्राफ्ट बाबा पयलीं केन्ना घातलेली, हांवें सायन केन्ना मारल्या, आनी परत ती फायनल कॉपी केन्ना आयली, हेजेर तुका जाय जाल्यार हाडून दिवपा लायता। सर, आज हे दोन डंप पॉलिसीचेर मिनिट्स ऑफ द मीटिंग्स नाही। On the floor of the house, there is no minutes of the meeting. This is very serious. Draft policy बिस्ती sign मारला नाका. We want to see the minutes of the meetings. Agenda कितको चाललो minutes of the meetings आज पयलो. Meetings आज पयलो agenda असता. Agenda एक ते meeting ना. स्पीकर सर,
Before the draft policy, even not even one recorded meeting in the state. एनजी वेगस एकदा कंप्लीट कर करपाचें. सर ही पॉलिसी जी कशी आसता ही पॉलिसी फॉर्म करता आसतना आमचे मायन्स डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली मायन्स सेक्रेटरी डिपार्टमेंटाचे सगळे कंटिन्युअसली बसून ही पॉलिसी फॉर्म करता ड्राफ्ट पॉलिसी पयली अप्रुवल घेता आणि ताज्या उपरांत मागीर फायनल पॉलिसी आमी पास करता. Without knowing the quantum of the dump, how did you do the policy? येस आता आज सारको उलयलो आता सारको प्रश्न विचारलो तुम्ही. स्पीकर सर क्वांटम ऑफ द डंप कितली क्वॉन्टिटी आसा हे फायनलायज करतलो आसत सुद्दां न्ही जाल्यार पयली डंप पॉलिसी रेडी करचो पडटा. त्या डंपाचो प्रोफायल स्टडी करपाक जाय, तो परत आसा तशी तेजी ग्रेड स्टडी करपाक जाय. हे सगळे स्टडी करपाकूच होल पॉलिसी जाय आणि ती पॉलिसी असल्या उपरांतूच आमी तेजी क्वॉन्टिटी आसतली, तेजी क्वॉलिटी आसतली, तेजी सायट आसतली, परत तो रिजेक्टेड आसा काय कितें, तो विदीन द लीज आसा काय, तो आउटसायड द लीज आसा, तो प्रायवेट एरियेन आसा काय, तो गव्हर्मेंट एरियेन आसा काय, तो कमुदात एरियेन आसा, हे सगळे ह्या डंप पॉलिसींतल्यान ताजेर कशा पद्दतीत करपाचें ह्या पॉलिसींत ठरता आणि ती पॉलिसी ठरल्या उपरांतूच तेजेर डिसिजन घेवपाक जाता. आमी पयलीं सगळे स्टडी करतले आणि मागीर डंप पॉलिसी घालतले अशें जावंक शकना स्पीकर सर. हाज्यो दोन गजाली आसा. हाज्या खातीर पयलीं एकदा डिपार्टमेंट ऑफ द रेव्हेन्यू हांणी एक सर्क्युलर काडलेलो इन द इयर 2013 म्हणजे ज्यांच्यांनी लँड कन्वर्जन करिनासतर ज्यांच्यांनी आपले डंप्स थंयसर घातला तेंच्यांनी कन्वर्जन फीस भरची म्हणून हे तेन्ना काडलेले. बऱ्याच जाणांनी त्या अनुसार डंप वेगवेगळे धरून ओके स्पीकर सर हे जे आसा पळय न्हू तेच्यानी भरलेले. बट एस्टिमेटेड डंप्स आमचे कडेन आत्ता क्वॉन्टिटी आसा वीच इज 700 मिलियन टन आमचे कडेन आत्ता म्हणजे जे गव्हर्मेंट. बट हाज्याय पलीकडे डंप हांव सांगता दीस इज द एस्टिमेटेड. नाव जाय आमकां कळो जाय न्हू. लेट्स बी व्हेरी ट्रान्सपरंट स्पीकर सर. कितली लिपोवपा जाय एक्सपर्टा नाव दिवपाक. Speaker सगळे sir. हाय मरे भितर बसून नाव दी मरे. स्पीकर सर अरे एक्सपर्टा नाव दी. कळो जाय आमकां कोण डायरेक्टर एक्सपर्ट तो. इटसेल्फ जो ज्या वेळार डायरेक्टर असता तो रेड्डी करता हेड्डी हाय फायनल. आणि कन्सल्टंट हाडलो भायलो कोण? ना न्हू. भायलो consultant हाडूंक ना आमी. गिव अस द नेम्स नो. Why are you not giving the names? वेगळो आणि Who was नाव your expert? जो डायरेक्टर असता तो डायरेक्टर असता तो मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करता. एक डायरेक्टर मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करपा मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करपा एक डायरेक्टराक जाता. There should be a डिपार्टमेंट team, no? करता हा? डिपार्टमेंट करता म्हणून सांगलें तुका. डिपार्टमेंटाक कोण हा हू इज द वन हू हॅज स्पीकर डन सर डिपार्टमेंटान आमच्या सिनियर जिओलॉजिस्ट असता, ज्युनियर जिओलॉजिस्ट असता, बाकीचे सगळे असता. Meetings were held with GSI and IBM with regards to handling of such dumps. हे कोण आले IBM आतले GSI आतले who other heads who represented to form this policy? Why are we not being transparent speaker sir? स्पीकर हे नाव सर जाय न्ही speaker sir. Give us the names. बस. आमकां आज कळो जाय on the floor of the बसून house. घेत. स्पीकर सर There is a big scam behind this formation of Speaker the sir, speaker तो sir. Policy सगळे has been scam drafted म्हणून to वाट favor लागता. big प्रत्येक 40 mafia speaker speaker sir. sir. एनजी वेगस काय जाय जाल्यार This सांगता. transparency is not happening. speaker sir. IBM is the Indian Bureau of Mines. It is a government of Indiaचो PSU public sector undertaking. But the machine न्हू ते computer न्हू तो. म्हणजे म्हाका वेगळाच. खबर आहा. म्हणजे पूण एक government of मनीस India आलो त्या PSU. मनशान नाव जाय आमकां. We Answer want to दिवंक help जाय. someone responsible. तुका आन्सर सरकारी जमनीत बांदिल्ली घरां कायदेशीर करतले ते खातीर काम सुरू जाला. गोंयांत राबितो आशिल्ल्याचो दाखलो जांचे कडेन आसा तांचीच घरां सरकार कायदेशीर करतले आनी अशा घरांचे सर्वेक्षणूय जातले अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. ते सर्वे करूंक जाय. आमी सगळे म्हणटा ते अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन इन प्रायवेट प्रॉपर्टीज ते आमी करता. पण वर्सांची वर्सां गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार घरां आहा तेजी आमी गव्हर्मेंटान अजून कांय विचार करूंक ना. सो इट इज हाय टायम दॅट गव्हर्मेंट शूड लूक इन टू दॅट फर्स्ट. आणि कितली घरां आसा कितली आहा हे पळय बाटल्यान आहा मागीर आल्तीन आहा अँड सो मेनी अदर प्लेसीस ऑल्सो. जाग्याची तुजी तुका घरां आसा तांची कितें एक्शन एक्शन न्हू ती रेग्युलरायज करूंक जाय. हांव एक्शन घेवपाचें उलयना. आमी दर दुसऱ्यांचे रेग्युलरायज करूंक सोदता. गव्हर्मेंटाच्या हितून कित्याक करपाचें आमी पयलो विचार तो करूंक जाय. सेम बाकीच्या तालुक्यान आसा तरी सगळे म्हायस्तार रेग्युलरायज करूंक जाय. कित्याक आमी उलयतात दुसऱ्यांचे हेजेर प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर कम्युनिटीचेर रेग्युलरायज करपाक. गव्हर्मेंटाचेर कित्याक अजून विचार करूंक ना ते आमी पयलो विचार करता. ना लॉस देर शूड बी सम मेकॅनिझम न्हू. You cannot just throw them out. These people have been staying there for 20 years, 25 years, and maybe even more than that. प्लस इन Yeah. So it is high time that you cannot basically deprive them of their home. पुणे ज्यानंतर खुबशे लोक मागीर गव्हर्मेंट जाग्यान आपले एन्करेजमेंट ना ॲटलिस्ट कट आउट डेट आहा न्हू. आतां हे कोण गव्हर्मेंटाच्या जाग्यान आहा ॲटलिस्ट कोण नेईं काय ना ते सगळें आदलेच आहा. So you can basically identify which is old and which is new. But it is high. No, we will put it up through the thing. It is high time that government should look into that and their houses should be regularized. within this tenure it is possible to do. So definitely.
I think there should be a time frame. Within 6 months' time, we should do all these things. So, but migrants also are there. No? So Migrants- migrant also will be there. No? So, See, who is a migrant? How do you identify a migrant now? Now everyone has got a voting card, this thing, everything. You require a 15 years domicile to basically be a go-on. Suppose if at all we are talking about that. So it is those people, I am saying those people who have been living there for donkey's years, for 20 years, 25 years, 40 years. But when the government basically is thinking of regularizing houses in communal land and in private properties, unauthorized construction, whatever you call it, it is high time that government should first look into the thing on government land itself. 2027च्या वेंचणुके पयलीं एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपा खातीर आमचे यत्न आसतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत आश्वासन दिले. एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणा खातीर लोकसभेच्या वेंचणुके पयलीं डिलिमिटेशन आयोगाची स्थापणूक जावची हे खातीर यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले. हे विशीं चर्चा करपा खातीर 16 फेब्रुवारीक केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री आनी गृहमंत्र्याचे भेटी खातीर दिल्ली शिष्टमंडळ व्हरतले अशें तांचें म्हणणें. जम्मू काश्मीर आनी आसामाक जे आरक्षण मेळ्ळां ते 2001च्या जनगणने प्रमाण आसा. 2001 गोंयांक एसटीचो दर्जो मेळोवंक नाशिल्लो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार स्पश्ट केलें. हो सगळो विशय जो आसा कंटिन्युअसली हांवेनूय बी ट्रायबल मिनिस्टर्स आनी होम मिनिस्टर्स ह्या दोगांय कडेन विशय केला आनी तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे 16 तारखेर स्पीकर सर हाजे जे आहा पळय न्ही आमी 16 तारखेर टायमिंगूय फिक्स केला फॉर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन आनी वेळ पडलो जाल्यार हो ट्रायबल मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टराडे दोगांय कडेन विशय 16 तारखेर मिटींग जातली. ट्रायबल कम्युनिटीक जे रिजर्व सिट्स मेळपाक जाय तांच्या पर्सेंटेजी प्रमाणे इट इज अकॉर्डिंग टू द सेन्सस 2011 मेळूं किंवा 2026 बट 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं 4 सीट या 4 सीट किंवा अकॉर्डिंग टू डॅट 3 सीट वॉट एवर द थिंग्स जो सेन्सस जातलो आनी अकॉर्डिंग टू डॅट जे मेळपाक जाय ताच्या खातीर 100% प्रयत्न आमच्या कडल्यान आसा. आनी परवाच्या मिटिंगेत म्हणजे आमी एक डिमांड केला की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करा आनी डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक सुद्दां जरी प्रॉब्लेम आसत जाल्यार यू कॅन वर्क अ मेकानिझम की ज्या पद्दतीन प्रोसेस सुरू जावपाक जाय आनी हो प्रोसेस लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं सुरू जावचो हो डिमांड आमी कंटिन्युअसली घातला. म्हाका खात्री आसा आमच्या मिटिंगेच्या मेळ्या उपरांत इट इज अ पॉझिटिव्ह चेंज जी आसा पळय हो प्रोसेस सुरू करपा खातीर एक स्टेप फुडें वयतली हाची म्हाका खात्री आसा. आनी ताकाच लागून हांव जेंच्यांनी आयचो रिजोल्युशन मांडला त्या खातीर ट्रायबल कम्युनिटीच्या बद्दल तुमकांय आदर आसा तुमकांय दिसता तशें आमकांय बी दिसता म्हणून फाटल्या असेंब्लीनूय आमच्या आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी हो रिजोल्युशन मांडलेलो. हांव ह्या हावजा समोर एक निश्चित रित्या सांगता की 27च्या विधानसभेत हे रिजर्वेशन हे मेळटलें म्हणजे मेळटलें 100% मेळटलें. विरोधी आमदारांनी एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली ताचेर शेनवारा विधानसभेत चर्चा जाली. डिलिमिटेशन जो कमिशन आसा तो 2026 बसतलो. जो मेन डिमांड आसा तुमकांय खबर आसा तो तेच्या पयलू म्हटल्यार 2024च्या इलेक्शनाच्या पयलू डिलिमिटेशन जो प्रोसेस आसा तो चालू जावपाक जाय. आतां पयर बसून आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना पासून सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की आपूण हें करता. आतां हितून कितें आसा आमी लेटर बरयला म्हणून वी हॅव रिटन अ लेटर टू द मिनिस्ट्री म्हणून बट हितून एश्युरन्स ना की बाबा हें जातलें बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शन. सो हें पयलू आसा. जो डिमांड आसा तो बिफोर 2024 जो लोकसभा इलेक्शन आसा तेच्या पयलू एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा तें मेळोवपाक जाय. बिकॉज सर हितून नविदाद कितें आहा काय ना. सो गुणोन परत थिंगा हाडले हितून कांयच नवी काय ना कांय एश्युरन्स ना कांय बरोवन कांय क्लियरिटी दिली ना. हें ते दुसू क्लियर करूंक जाता आशिल्लें आनी ते दीस कितें ते स्टँड ते बाबडे घेता आशिल्ले. सो हे गोंयभर एसटी लोकांक कित्याक गॅसीचेर धरून आज सॅटर्डे देखून हाडले ते दुसू तांकां क्लियर करूंक जातालें न्हू. वो कित्याक वाय इज दीस ब्लफिंग सिस्टम गोईंग ऑन फॉर नो रिजन. वॉट इज न्यू स्पीकर सर हितून स्पीकर तूंय हिंगा आहा तुकांय समजता स्पीकर सर हें आतां हे असेंब्लीत चलता. लास्ट टायम हांवें म्हणलें वाय दीस स्टेप मदरली ट्रिटमेंट म्हणलो हांवें. आय अगेन रिपीट द सेम थिंग्स. ही फकाणाय जाल ना स्पीकर सर. हे जे आमी एसटी रिजर्वेशन मागतात पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागतात हे कित्या खातीर मागतात कशें करूं येता हे हाजेर आमी खूब उलयल्या आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक ते पूर्णपणान खबर आहा कितें करप तें. इवन एडवान्स सोसायटीज ऑफ द वर्ल्ड लायक अमेरिका डू थिंग्स कॉल्ड अफर्मेटीव एक्शन. ताका रिजर्वेशन म्हणटात ते अफर्मेटीव एक्शन. हे कम्युनिटीक एक पुश दिवप वयर सरपाक. सो हे दीस इज ऑल परफेक्टली जस्टिफायड. मुखेलमंत्र्यान त्या दिसा आमकां इम्प्रेशन कितें दिलें की एक कितें तरी ऑलमोस्ट पावलां आनी तें आज ताजो अनाउन्समेंट जातलो म्हणून तें कॉलिंग एटेन्शन बाब वेन्झीन सांगला ते भशेन
ते पोस्टपोन केल्ले. आतां खंयचे कडेन कांय ना अशें दिसता. वी वॉन्टेड हिम टू रिमूव अ रॅबीट आउट ऑफ द हॅट, बट नथींग इज कमिंग आउट. भितर कांय ना, हे पोको फारसो दिसता तो. हे जे जावपाचें आहा म्हाका 26 म्हणजे 27 चुकतले आमकां. 27 इलेक्शनां तें चुकतले, तें जावपाक जायना स्पीकर सर. हो म्हाका दिसता खर अन्याय जातलो एसटी कम्युनिटीचेर, जेंकां 3 ते 4 सीट रिजर्वेशन ह्या ऑगस्ट हावजान मेळपाक जाय. आउट ऑफ 40 मेंबर ऑगस्ट हावस तेंकां 4 सीट, 3 ते 4 सीट म्हाका दिसता मेळपाक आहा. फ्रॉम 2003 आसून आमचे एसटी भाव तेंचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आहा ते झगडटा. अरावंड 12 डिमांड्स कितें आहले तेंचे, आनी ते 12 डिमांड्स थोडे झगडोन जीव पासून दिवन थोडे फुलफील जाले, पूण मेन रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेंचो जालो ना. आयज आमचे एसटी लिडर असेंब्ली भायर येयलो आय, तेजे भाशेन आख्खे एसटी पॉप्युलेशन आहा, कम्युनिटी आहा, ते आयज आमकां चोयता. आनी तेंचो रायट, आमची ड्युटी, तेंचो रायट कितें आहा तो ताका दिवपाचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बाबा खंय? हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा कशें आनी तुज्याच खातीर सुटी काडिल्ली, पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. बाबा अरे राव हे घे, व्यवस्थित खा, एकटोच खा. होय वखद घे, टायमर घे, विसरशी घेता. नाजाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया. सायबिणी करता. राव आता कितें? हे घे. आता ही कित्याक? आज निमणी तारीख, व्हडली लायन आसतली, बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं? अरे राव हे घे. आता हे कित्याक? अरे कितलो वेळ उबो रावतलो, बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू? चल बेगीन, लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक? तुका खबर ना? अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल बिल दी. जाले. अशें कशें? गोंय सरकाराची करामत. एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप, मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमचे कडेन आसाच. तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे, हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय, तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरीत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार. विसवा उपरांत येवकार. आता वळया फुडल्या खबरांकडेन. दक्षिण गोंयांतले 80% लोक पोर्तुगीज पासपोर्टाक लागून समाधानी आसात. ते पोर्तुगालाक मतदान करपाक वा कायम रावपाक वचनात, ते कामा खातीर वतात आनी परतून येतात. पोर्तुगीज पासपोर्टाक लागून कोणाचें पोट भरता जाल्यार ताचो भारतीय पासपोर्ट रद्द करपाची गरज ना, अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमाव सांगता. एक 700 वर्सां दवरलो तो एक आमकां एक तेमी आपल्याक एक
कुशालकाची आमी तो 4.5 काळ म्हणून एक गोंयकारांक एक आधार दवरलो की पोर्तुगेज पासपोर्ट करपाक. आता पोर्तुगेज पासपोर्टी लागून अननेसेसरी प्रॉब्लेम क्रिएट करता आणि क्रिएट करपाक ताणें मनीस लायताचे अननेसेसरी प्रॉब्लेम जाला. आता आमकां एक अधिकार दवरलो पोर्तुगेज पासपोर्ट करपाक. आता तो पोर्तुगेज पासपोर्ट करून तो पुर्तुगाला वचून रावना तें गोर हिंगा पोर्तुगेज पासपोर्ट करता कित्याक आपल्यागेले एक बरो फ्युचर करपाक. म्हणजे आपण ते पासपोर्ट घेतले जाल्यार ताका युरोपा खंयच्यान फ्री वचपाक मेळटा. इंडियन पासपोर्ट घेवन वचपाक जायना आनी ताका लागून ते भायर वचून लोकांन आज भायर वचून आपल्यागेले विनोद करून 80% मोठे भाशेन गोंयांत सारकें बिकॉज ऑफ द पोर्तुगेज पासपोर्टीचेर लोक हॅपी आहा. सावथाक ना 80% सावथाक नॉर्थाक कितें वचना खबर ना. पूण सावथाक 80% लोक हॅपी आहा कित्याक ते वचून ते रायले नाय पुर्तुगालाक. ओल्ड हिंगा घातात इंडियेक ते इंडियन पासपोर्ट आहा. ओल्ड पुर्तुगालाक घायले पुर्तुगाल वचचे ओल्ड घालपाक. सो तेका ते आत्यार दिला तेजे ते पण आपल्या पोट भरपाक जाय मिनट करताय सारी आपल्या घाम मारूंक जाय कितें करून हाडाय आनी आपल्यागेले हिंगा तेका गोर वर्कान आपल्या फामिलीक बरे भाशेन पोशिल्ल्या कांय डिफिकल्टी नासतना. आनी तोच लोक कितें सगळो लागलो जाल्यार आनी गरीब आसतालो लोक गोंयांत. पूण आमी हें चिंतपा जाय. आमी ते हें घेवन बसो जाय कितें म्हळ्यार तेका सारकें ते घेवन बसपा जायना. तो पुर्तुगेज म्हणून ते घेवन बसपा जायना. ते ब्रिटिशान गेले पुर्तुगेज गेले. आतां आमी इंडियान हिंगा सगळे इंडियान आतां आमगे लोक आतां इंडियन पासपोर्टाची ओढ घाता. पुर्तुगेज पासपोर्टाची ओढ जायना. पुर्तुगेज पासपोर्ट जर ती एक मनशाक आहा आनी तेका तरी आधार जाता कामां वचपाक जॉबा लागून पोट जर भोता जाल्यार तेका इंडियन पासपोर्ट कित्याक बंद करप. कितें कारण तें इंडियन पासपोर्ट बंद करता तूं आनी ते पुर्तुगाल धाडूंक सोदता म्हणजे तूं आनी ओट उणी कोता हिंगा तुमी इंडियन लोक उणी कोता कोटारा उणी कोता रोंग न्हू. फुडल्या 1.5 म्हयन्यांत गोंयांत रेंव काडपाक मेळटली. पारंपरीक पद्दतीन ही रेंव काडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयांत रेंवेची खूब मागणी आसा. सरकारा कडेन रेंवेचो कितलो पुरवठो आसा हाची आंकडेवारी उपलब्ध नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत मान्य केलें. स्टार्ट केलें न्ही कन्स्ट्रक्शन करपाक तांची कंप्लीट जायना. कोण स्लॅब मारले ते स्लॅब घालपाक मेळना. आयज जी क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी कितें येता ती सारकी ना. आयज रिवर डिसिल्टिंग पासून जाता ती मिक्स जावन लोकांक सप्लाय करतात. 3 म्हयने 20,000 ट्रक मेळटात आयज 30-35 पडला. हेका लागून आयज लोक त्रासान पडला. आयज जे अटल आसता ती स्किमीचे पासून जे रिपेर घेतली ते 1.5 लाखाची 3 लाखाची ते पासून कंप्लीट करपाक जायना. म्हाका जाण जावपाक जाय ही नॉर्मल जावपाक गोंयांत रेंव आदले रेट देंवोवपाक कितें स्टेप्स घेतल्यात. की रेंव गरजेची आसा रेंवे शिवाय जावपाक शकना. म्हणून एक गजाल आमी एनआयवोन स्टडी करपाक लायली आनी तो रिपोर्ट जो आहा तो सबमीट करपाक लायलो. शाफोरा रिवर आसतली परत मांडवी आसतली जुवारी आसतली ह्या रिवरांचे रिपोर्ट जे आसा पळय न्ही ह्या रिवरांचे रिपोर्ट दिल्या. एनवायरमेंट क्लियरन्स करपा खातीर कलेक्टर सावथ आनी कलेक्टर नॉर्थ हांच्यांनी एप्लाय केला. म्हाका दिसता फुडलो 1 म्हयनो तो 1.5 म्हयनो वयतलो जेणे करून आमकां तांकां ऑफिशियली लायसन्स तांकां दिवन ही ऑफिशियली रेंव चालू करपाक. मीनवायल आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या वतीन जी भायली रेंव म्हणजे स्टेटीन जी रेंव येता आयदर कर्नाटकांतल्यान किंवा महाराष्ट्रात जी लिगल सेंट थंयच्यान येता तांच्यांनी DMG कडल्यान पासीस घेवन ती रेंव जी आसा ती स्टेटीत हाडची जेणे करून स्टेटींतलो रेवेचो रेट सेंड रेट हो कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून. वी आर चार्जिंग देम 500 रुपीज पर ट्रीप विच इज एन 8 मेट्रीक टन. 600 रुपीज वी आर चार्जिंग फॉर द 8 मेट्रीक टन तेंची हे येता तेंच्या कडल्यान आमी चार्ज करता. निदान ही जर येवपाची बंद जाली जाल्यार तेजो आनीक परिणाम म्हणजे रेट आतांच 22-23 हजार सांगता ते परत मागीर 30,000 बीन वयतले. त्या ती आमी एट प्रेझेंट डिसिजन हे घेतला आनी आत्ताच्या घडीक म्हणजे काल आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे ड्रेजिंग जर ते कंप्लीट जालें जाल्यार म्हाका दिसता एक मोठ्या क्वॉन्टिटीत सँड जी आहा पळय न्ही
तुजें सांगलें 30 सेंट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जे कोण विकत घेवन विकता तांकां विकपाक मेळटलें. त्या खातीर फुडल्या 1-2 म्हयन्यांक तरी सेंडाचो रेट कंट्रोल दवरपा खातीर हे वेगवेगळे उपाय जे आसा हे आमी गोव्हर्मेंटाच्या वतीन करता. मायनिंग लिजांत येवपी देवळां आनी घरा विशीं मुख्यमंत्र्यान समाधानकारक उतर दिलां अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी सांगून ह्या मुद्द्याचेर आपूण लोकां वांगडा आसा अशें स्पश्ट केलें. गांव मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडात अशी मागणी मुळगांव सयत मायनिंग बेल्टा मदीं येवपी लोकांची आसा. लोकूय संघटीत आसात. देवळां घरादारांत सैमीक उदका स्त्रोत्र मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिना तो मेरेन आमचो विरोध कायम आसतलो अशें मुळगांवच्या लोकांनी स्पश्ट केलां. शुक्रारा लक्षवेधी ह्यो सुचोवणी वेळार दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी मायनिंग लिजाचो मुद्दो विधानसभेत उपस्थित केल्लो. मायनिंग जाल्यार आमच्या लोकांक फायदो जातले, सगळ्यांक जातले. पण एकच इश्यू आसलो कितें तर मायनिंग लिजान जी देवळां आसत घरां आसत ती डिमार्केट करून तुमी सायटीक करात. कित्याक हल्लीच एक विशय जाल्लो आमच्या मुळगांवांत. थंय एकट्यान घर बांदलें आनी ताका परमिशन घेवपाक मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन वचचें पडलें. कित्याक तर ती एरिया मायनिंग लिजान आसली आनी मायनिंग लिजान 465 हेक्टर जागा आसा. कमी ना, खूब व्हडली जागा आसा. सो त्यामुळे एकदा जसो लीज दिलो, पयलींचो जो लीज आसलो तुमकां नॉलेजीक सांगता तो लीज पुर्तुगीजांनी केल्लो. त्यामुळे सरकार चेंज करूंक पळयनासलो. पण आतां आमच्या सरकारा कडेन आसा आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान प्रॉमिस केला ऑन द फ्लोर ऑफ हाऊस थ्रू कोर्ट एफिडेविट बरोवन दिता की लीज एरियेन जी घरां आसत देवळां आसत तांकां केन्नाच हाज लागचो ना. सो तुमचे असे खूब इश्यू आसतले तुमी घेवन येयात. तुमच्या खातीर हांव 24/7 आसा. तुमी सगळे जाण कॉपरेट करतात. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. If you catch it, it's life. If you leave it, it's a waste. I think you can catch it right. I'm talking about the National Water Mission's campaign